आता खबरो विस्तारान. म्हादय हो गोंयचो भावनीक मुद्दो. म्हादय गोंयचो फाटीकणो आसा. म्हादयक जो कोण हात लायता ताच्या आड मोगो पक्ष वतलो म्हण जी बसका दिल्लीक मुखेलमंत्र्यान आपयल्या त्या बसकेक हांव हजर रावतलो म्हण आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयला. RDXGOA खातीर कुणेच्यान महेंद्र गांवकर. म्हादय आंदोलन आज चल्लां ताका मोगो पक्षाचो आसा. मोगो पक्ष हो गोंयकाराचो पक्ष. जरी ताचें नांव महाराष्ट्रवादी आशिल्लें त्या वेळार त्या परिस्थितींत दिल्लें तें नांव आसा, पूण खरो गोंयकाराचो पक्ष हो मोगो पक्षूच आसा. जाणें गोंयकारांक, टेनंटांक, शेतकऱ्यांक, मुणकारांक आदार दिलो, घरां राखलीं, शेत जमीन राखली, कुळागरां राखलीं, भाटां राखलीं. आज त्याची परिस्थिती कितें जाल्या हें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. आनी त्या खातीर मोगो पक्ष जे भावनीक इश्यू आसा, कारण म्हादय इश्यू हो गोंयचो भावनीक इश्यू आसा. म्हादय ही बॅकबोन ऑफ गोवा आनी म्हादयक जो कोण हात लायता ताच्या अगेन्स्ट मोगो पक्ष वतलो आनी सदांच ह्या आंदोलनांत मुखार मोगो पक्ष आसा. कालच्या आंदोलनाक हांव वचूंक शकलो ना कारण म्हाका पयलीं खूब हें आशिल्लें, प्रोग्राम आशिल्ले. पूण फाल्यां मुख्यमंत्र्यान जी मिटींग दिल्लीक आपयल्या त्या दिल्ली मिटिंगेक आमी स्वता सुतोवाच करतले की जें कर्नाटकाक उदक दिवपाक जाय तें पिवपाचें उदक दिवपाक जाय म्हणटा तें पिवपाचें उदक ताणें अवश्य दिवचें. पूण जें कितें प्रॉब्लेम्स थंय तांणी क्रिएट केल्या हेच्या खातीर तें बंद करचें. कारण आमकां म्हादयची गरज आसा. कारण मांडवी जी आमची रिवर आसा ही सगळी म्हादयचेर डिपेंड आसा आनी आमचे जवळ जवळ हाफ ऑफ गोवा हे म्हादयचेर डिपेंड.